जेजू क्रिस्तान एकदम मजबूत काम ते केलें. 5 उंडे आनी 2 मासल्यो घेवन तांकां दिनवासनी दिली. दिनवासनी दिवन देवाक आर्गां दिवन ताणें ती उंडो ताणें मोडलो आनी त्या उपरांत ताणें तें वांटूंक सांगलें आनी आजारने लोकांनी तें खाल्लें. थंय गरज आसली आनी फकत तांचे लागीं 5 उंडे आनीक 2 मासल्यो आसल्यो आनी तें घेवन ताणें दिनवासनी दिली. बापाक ताणें आर्गां दिलीं. ते उंडे ताच्या हातांत घेवन ताणें दिनवासनी आनी आर्गां देवाक दिलीं. हातीन कितें आसा? 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. व्हड गरज थिंगा आसली पूण हातीन थोडेंशें आसा पूण तरी आसतना ताणें दिनवासनी दिली. अशें जायत तुजी जोड धाकटुली पूण तुज्यो गरज्यो जायत्यो व्हडत्यो आसत पूण तरी आमी आर्गां दिवंक जाय. सर्वेस्परा तुवेंनूच पळय ती आमकां सर्वीस दिल्या. तुका आर्गां सारके रितीन तें मोडपाक म्हाका तूं ज्ञान दी. गरज्यो जायत्यो आसा पूण तूं म्हाका ज्ञान दी तें मोडूंक. अशें तुजे ते 3,000 आसा पळय सर्वेस्पराच्या हातीन दिवन तूं मागणें कर. सर्वेस्पराक आर्गां दी. सर्वेस्पर कितें करतलो? पळय जेन्ना गरज आसली पळय थिंगा सर्वेस्पराक बापाक थिंगा आर्गां दिली आनी दुसरे वाटेन स्तुती कोत्ता. जेवचे आदीं पळय ताणें तो उंडो मोडलो, बापाक आर्गां दिली आनी ताणें सगल्यांक वांटलें. आमचे मदें कितलो लोक आसा पळय तो जेवचे आदीं बापाक आर्गां दिता आनी ताका दिनवासता. तुमचे हात मातशे वयर काडात. रायट, जायते ताणें हात वयर काडल्या. अशें कित्याक म्हजी मामी प्रार्थना कोत्ता. अशें कित्याक म्हजो घोव प्रार्थना कोत्ता. वो म्हजो डॅडी थिंगासोर मागणें कोत्ता. आतां हांव तुमकां प्रश्न कोत्ता. कल्वरी टेंपलाचे सगळे लोक मातशे बारकायन आयकात. जायते फावटी आमी सगळीं मागणें करुया. आतां आमी सगळीं मेळोन मागणें करुया अशें आमी म्हणटा हांव. मागणें करुया, सगळीं मेळया. येयात, जशें काजार जावपी अशें म्हणटात. आमी मागणें करुया. तुमी थिंगा मागणें कोत्ता काय? हें कितें तरी थिंगा चुकलां. मागणें कोत्ता अशें न्हू, आमी मागणें उबारतांव. मागणें कोत्ता न्हू, उबारतांव. आनी कोण अशें म्हणटा आतां आमी मागणें करुया. अशें मागणें करुया न्हू, आमी मागणी उबारतांव. सोम्या कडेन मागणें करप म्हणल्यार कितें? सोम्याक आमी दिनवासनी दिवप म्हणल्यार सोम्याक आमी सांगप. रायट? जेवण जेयताना आमी मागणें करिनात. जेवण जेयताना पळय आमी मागणें करिना. आमी कितें कोत्ता? आमी सर्वेस्पराक दिनवासनी आनी आर्गां दिता. जेवण जेवच्या आदीं मागणें करात. परतून मागणें. हें मागणें करपाचो वेळ न्हय पूण कितें? दिनवासनी दिवचो वेळ. जेवण जेयता आसतना आमी दिनवासनी दिवची. चालते भाशेन आमी कितें कोत्ता पळय, जेवण जेयचे वेळार घोव आसत वा थिंगासोर ती बायल आसत, आमचे मदें कोण तरी थिंगासोर अशें जेवण जेयताना मागणें कोत्ता म्हणून अशें आमी थिंगा म्हणचें न्हू. आमी दिनवासनी दिवया. आतां आमी दिनवासनी दिवया. हो सर्वेस्पराक दिनवासनी दिवचो वेळ. सोम्या 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 आर्गां आर्गां, सोम्याक आर्गां आर्गां आर्गां. आमी पळय तो वेळ पळोवन आमी थिंगासोर मागीर मागणें कोत्ता. जेन्ना पळय सगल्यांक भूक लागता, आवयक भूक लागता, बापायक भूक लागता, घोवाक भूक लागता, बायलेक आनी सगळ्या भुरग्यांक भूक लागता, वो घरान पळय कोण येयलो पळय तेन्ना थिंगा आमी ताका मागणें करूंक लायता आनी मागीर तो थिंगा सुरू कोत्ता. बापा थिंगासोर ते आदम आनी हवा ते सगळें सुरू कोत्ता. तांकां थिंगा तुवें झाडो पालो आनी थिंगा फळां दिलीं आनी एलाच्या कावळ्या कडल्यान तुवें जेवण दिलें आनी भुकोंब येयला पळय तेन्ना थिंगासोर तुवें तांकां उगडास केलो आनी तुवें आयज पासून आमकां हिंगासोर सांबाळून दवरल्या. हिंगा पावच्याक तुवें म्हाका सुरक्षीत दवरलो. म्हाजे दुयेक पासून तुवें सुरक्षीत दवरली. अशें मागणें केल्या उपरांत दोळे उक्ते केल्या उपरांत मागीर प्लेट खाली जाता. हें कितें? 5 उंडे आनी 2 मासल्यो घेवन तुवें 1000 लोकांक जेवण दिलें. चोम्या तूं मजबूत. ह्या भाशेन सेरमांव दिवप. मागणें करप म्हणल्यार थिंगा सुद्दां सेरमांव दितात. परतून आनी समधी मेळची ना तशी ना. हो दिनवासनीचो वेळ. एक जाणटो मनीस पळय तो गांवांतल्यान भायर सरलो. ताका भूक लागली म्हणून तो एका हॉटेलांत गेलो. ताच्या मुखार ती बोशी दवरली आनी ते बोशेन मागीर थिंगा जेवणूय वांटलें. मागीर ताणें तेजे दोळे धांपून मागीर देवाक तो दिनवासनी करूंक लागलो. हांवें कितें म्हणलें तें तुवें आयकलां? हांवें ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें केलां अशें म्हणूंक ना. सर्वेस्पराक ताणें दिनवासनी दिली. ताचे मुखार एक तरणाटो बसलो. तो सगळें थिंगा बारकायन पळयतालो. तो ओत्मीक मनीस नासलोलो. सर्वेस्पराचेर तो विस्वास पूण दवरनासलोलो. जाणट्या मनशा, तुज्या गांवांत सगळे अशेंच न्हू? तुज्या गांवांत अशेंच न्हू? ताणें अशें ताका म्हटलें. अशें तुजे गांवचे लोक न्हू अशें ताणें म्हणलें. म्हणजे तुजे गांवचे लोक तुका तुजे भाशेनूच न्हू. सगळे लोक थिंगा मागणें करून अशें स्तुती कोत्ता काय? आपले ते भाशेन तुमी सगळे अशेंच न्हू?
त्या जाणट्या मनशान अशें ताका जबाब दिलो, गांवचे दुकोर अशें करिनात. ताणें कितें म्हटलें, आमच्या गांवान दुकोर आसा पळय ते सर्वेस्पराक दिनवासनी दिना. म्हणल्यार हो कोण? तेच ते. थोड्या लोकांक सोजमिकाय मेवली आसतली. पळय खाणेच्या वेळाचेर पळय ते दुकोर कितें करता तुमी जाणा? ते आर्गां दिनान. आमचे मदें अशें आसा काय धाकटो दुकोर, व्हडलो दुकोर, बायल दुकोर, दादलो दुकोर अशें आसा काय? हय. बारीक दुकोर वो मोठे दुकोर आसात काय? इश्टानो, बारकायन तुमी मातशें आयकात. जेजू क्रिस्तान पळय खंय गरज आसता पळय थिंगासर ताणें मागणें केलें. त्याच भाशेन पळय ते 5 उंडे आनी ते 2 मासले घेवन ताणें थिंगा आर्गां आनी दिनवासनी दिली. ताणें सगल्यांक तें वांटलें आनी सगल्यांनी भरपूर हालें. आतां म्हटल्यार जेवण जेयल्या उपरांत, म्हटल्यार जेवण जाल्या उपरांत बायबलान कितें बरयलां तें पळयात. वोड 40:5 त्या उपरांत ताणें आपल्या शिश्यांक म्हणलें, आतां आमी पोलतोडी या. आनी थंयसर ताका म्हणलें, ताणें तांकां म्हणलें, तेज्या आदीं पळय तुमी बेतसेडा वसात. तितले म्हणसर सगलो तो लोक थिंगासरलो वेता. ह्या भाशेन थिंगासर अशी वोड म्हणटा. ताणें अद्भुत काम केलें. ताणें 1000 लोकांक थिंगासर जेवण दिल्लें. सगळे लोक थिंगा येयल्ले पळय तितल्या लोकांक जायतें जेवण जेयलें आनी जायते पांटल्यांनी थिंगा बोरोवन उरलें. हें व्हडतें काम जालें. आनी हें व्हडतें काम जाल्या उपरांत जेजू क्रिस्तान ताका म्हणलें, आतां तुमी ते एक ओड्यांत बसात आनी वसात. पोलतोडी वसात. बेतसेदा ते सायडीक तुमी थिंगा वसात, वेग्यां वसात. म्हणल्यार अशे भाशेन बेग्यां वच, तांकां ते ओड्यान घालून तुमी आतां वसात. अशें तो तांकां पाठयता. म्हणल्यार तांकां धाडल्या उपरांत पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, तांकां तो धाडल्या उपरांत तो मागणें करूंक त्या दोंगरार तो उंच गेलो. आनी ते वडीन आमी पयलें पळयता पळय ताणें ते 5 उंडे आनी ते 2 मासल्यो घेवन, म्हणल्यार पळय ते 5 उंडे आनी 2 त्यो मासल्यो घेवन स्वर्गार आपल्याचे दोळे लावन बापाक दिनवासनी दिली आनी पळय ते उंडे मोडून आपल्या शिश्यांक दिले. म्हणल्यार गरज आसली, म्हणल्यार गरजेच्या वेळार ताणें स्वर्गाक दोळे लायले. आमचे मदें अशें कोण काय आसा, तांकां गरज आसा, जे आतां त्रासान आसात. आमचे मदें अशें कोण आसा काय, जो कोण आकांताक सांपडलो आसा? आमचे मदें आसा जाल्यार आमी कितें करूंक जाय तुमी जाणा, थिंगासर स्वर्गाक आमी आमचे दोळे लावचे. सर्वेस्पराची तुजी नदर आसूं दी. सर्वेस्पर तुका जबाब दितलो. म्हणल्यार जबाब मेवल्या उपरांत, जेवण जेयल्या उपरांत जेजून कितें केलें तुमकां खबर आसा. जेजून आपल्याच्या शिश्यांक म्हणलें, तुमी हांगासरल्यान वचात. ताणें तांकां थिंगासरल्यान धाडलें आनी उपरांत जेजून कितें केलें तुमकां खबर आसा. तो सारको आपल्या बापायशी गेलो. तें व्हडतें काम जाल्या उपरांत, म्हणल्यार इतल्या लोकांक जेवण दिल्या उपरांत जेजू सर्वेस्पराक विसरूंक ना. ताणें कितें केलें, तें व्हडतें काम करचे आदीं ताजी नदर स्वर्गाचेर आसली. ती व्हडतीं कामां पळय ताणें आपल्याच्या दोळ्या मुखार पळोवन इतल्या लोकांक जेवण दिल्या उपरांत जेजून पोत्तून बापाचेरूच ताणें नदर लायली. हें हांगा आमकां कितें शिकयता? मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, अधिकार मेवल्या उपरांत थिंगा दावीद राजा सर्वेस्पराच्या आजीरपणान येता. सर्वेस्पराक तो आभारी रावता. बेसांव मेवल्या उपरांत मागीर दाविदान सर्वेस्पराच्या मंदिरा विशीं ताणें येवजण केली. ताचेर बेसांव मेवल्या उपरांत सोलोमन राजान पासून सर्वेस्पराच्या मंदिरा विशीं ताणें चिंतलें. हेजिकिया राजान पासून ताका भलायकी मेवल्या उपरांत ताका कितें आज्ञा दिली पळय, तुका मागीर भलायकी मेवल्या उपरांत सर्वेस्पराच्या आजीरपणान वच, हांव तुका भलायकी दिता, तूं म्हज्या लागीं यो, तूं सारकोच म्हज्या लागीं यो. तुमचें सदांचें जेवण दिल्या उपरांत सर्वेस्पर तुमचे कडेन कितें आशेता? तुमकां पळय जें बेसांव तुमकां मेवलां तातूंत तुमी देवाक आभारी रावचीं. ह्या भाशेन तुवें जिवचें. जेजू क्रिस्तान गरज आसली पळय तेन्ना स्वर्गार ताणें नदर मारली आनी गरज पुरी जाल्या उपरांत पोत्तून ताणें वचोन देवाच्या आजीरपणान ताणें आपल्याचो वेळ सारलो. जायतो लोक जेन्ना गरज आसा पळय तेन्ना सर्वेस्पराच्या आजीरपणान ते वसत आसा. काम जाल्या उपरांत मागीर देवाच्या आजीरपणान वचप म्हणल्यार मागीर उणें जाता. गरजेच्या वेळार, त्रासाच्या वेळार, पयशांच्या वेळार थिंगासर त्रास नासतना सर्वेस्परा लागीं धांवन वतात, मागणें करूंक वतात, उपास पसून करूंक ते लायतात.
जितले तांचे कोश्ट आसा पळय ते सांगता सर्वेस्पर तेंचे मागणे आयकोता आनी तेंचे कुरपा देंवयता. उपरांत सर्वेस्पराचें हाजीरपणां वचपाचें उणें जाता. मागणें करप उणें जाता. ताजे हाजीरपणान वचप तें उणें जाता. हांगा सर्वेस्पर आमकां कितें तरी बरें शिकयता. गरज आसली पळय तेन्ना स्वर्गार बापाक तो पळयता. गरज जाल्या उपरांत पासून स्वर्गार बापाची तो वेता. अशें आमी करचें. तुमी हांगासर बेगीन वसा अशें ताका सांगून तांकां धाडटा. आमचे सरभोंवतणीचे जे लोक आसता तांकां जाय आमी हे भाशेन मागणें करचें न्हू. आमची सोयरीदारां आसत, आमचो शेजारी आसत, ओ कोण ते वडील आसत, युजलेस तुजो तो मोबायल घोडेक आसत, ओ अशें कितें तिंका खबरो आसत, टीव्ही सिरियल आसत, ओ कसलें टीव्हीचेर पिक्चर आसत, वो असल्यो कितें तिंका घडणी आसत पळय ते आमकां मागण्या कडल्यान पयस करता आनी सर्वेस्परा कडल्यान पयस करूंक सोदता. आयज सगलें करपाक आमचे लागीं वेळ आसा, पूण मागणें करपाक आमचे लागीं वेळ ना. हें खरेंच जाल्लें आसा. मागण्याचो वेळ तो मागीर येतलो. तो केन्ना येतलो तो तुमी जाणाव? भलायकी बिगडल्या उपरांत, बिझनस सोकला पडल्या उपरांत, पयशांचे बाबतींत प्रॉब्लेम येयल्या उपरांत, ह्या भाशेन कितें तुजे मुखार येता तेन्ना. आयज आमच्या घरा, आयज आमच्या मुखार कोणूच येनाका अशें तुमी सांगता. सर्वेस्परा अशें तुमी आयक. थोडे पळय ते कामां आसले पळय ते पळय थिंगासरून गेले. आतां सिरियल पळोवंक वच न्हू. आतां आनी सिरियल कितें पळोवंक सगळें आसा पळय ते गेले सोमिया. अरे तुजो फोन बसता पळय कोण तुका आपयता ते सगळे बेकार पडल्या. टायम वेस्ट करपाक आपयता सगळे बेकार पडल्या. जेन्ना सर्वीस आसले पळय हेंच तेंकां गुंतो नासलेलें. बोगोर ते फोन पळयतालो. फोन कुशिना जाल्यार तो घोडे थिंगासर ते पळयतालो. कितें? कोण जाणा एक एडिक्शन कशें जाल्लें आसा. बोगोर मोबायल पळोवप, वॉट्सॅप पळोवप, बोगोर ते मेसेजी पळोवप. हें एडिक्शन. जरी तर हें सगळें पळय आमकां सर्वेस्परा अशीं लागीं हाडटा जाल्यार तें कितलें बरें जावचें न्हू. दर एक 10 मिनटान, दर एक वद्यावरान जरी तर आमी सर्वेस्पराची नदर मारली जाल्यार तें कितलें बरें जावचें. जेन्ना गरज आसली पळय तेन्ना जेजून आपल्याच्या बापाचेर नदर लायली. गरज पुराय जाल्या उपरांत आख्खो रात पासून तो वेळ बापा बारी सारच्याक पळय ती आख्खी रात त्या उंटल्या त्या दोंगराचेर थिंगा मागण्यांत वेळ सारलो. जेन्ना पळय गरज आसली पळय तेन्ना सर्वेस्पराचेर ताणें नदर लायली. सारकें न्हू? ती गोडी काबार जाल्या उपरांत, ती गरज पुरी जाल्या उपरांत मागीर थिंगासर वेळ पिड्यार करूंक ना. एकूय वेळ पिड्यार करूंक ना. उपरांत कितलींच वरां ताणें बापा सांगा तो वेळ चलता. तुमी सोजमली काय? गरजेच्या वेळार थोडी गोडी ताणें स्वर्गाचेर नदर मारली. आनी तें प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्या उपरांत कितलींच वरां बापा सांगाता तो वेळ सारता. ताजो अर्थ तुमी जाणाव? सर्वेस्परा कोणें जेन्ना तुजी गरज्यो घेवन येता पळय तो तुजे थिंगा जबाब दिता. तें प्रॉब्लेम काबार जाल्या उपरांत तितलें सुबे सर्वेस्परा कडेन तुवें वसोंक जावो. हेजिकिया राजा ताका भलायकी परतून मेवली. ताका भलायकी मेवल्या उपरांत तो 3ऱ्या दिसा सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आयलो. ताणें येवंकूच जाय हीच ती आशा जावन आसा. सोलोमोन, तुज्या सरभोंवतणी जितले तुजे दुस्मान आसा ते हांवें काबार केले. तुका आनी कोणाची भिरांत तशें केलां. तुजें सिंहासन हांवें तें गोट केलां. तुका हांवें व्हडपण दिलें. तुका एक व्हडती सुवात दिली. हें कित्याक दिलां तें तूं जाणाय? म्हजें मंदिरा पासत. म्हजें मंदीर तूं बांदून त्या पासत. सोमी हेंच तुका म्हणटा. हांवें तुका आतां थिंगासर तुका अधिकार दिला. ताचें कारण तूं जाणाय? तुवें तुकाच ल्हानविकायेन चलचो. तुकाच तुवें खालती करचो. आबारी काळजान ताचे बरोबर वेळ सार. ताणें जेवण दिलें. तांकां जेवण दिल्या उपरांत ताणें कितें केलें? जेजू सारको तो बापाच्या हाजीरपणान गेलो. आख्खी रात ताणें बापा सांगा तो वेळ सारलो. बापा तुवें आमकां जेवण दिलें. भलायकी तुवें आमकां दिला. तुजें बेसांव आमचें देंवयलां. अधिकार तुवें आमकां दिला. तुजे पळय पूत आनी धूव जावपाचे अधिकार दिला. तेज्या उपरांत आमी कितें करूंक जाय? एक दिनवासणीचें जिवीत जिवंक जाय. आमी कितें करूंक जाय? ताच्या हाजीरपणान आमी लागीं वचोंक जाय. आमी कितें करूंक जाय? आनी जेन्ना पळय सर्वेस्परान तुजे बेसांवां दिला तुका सर्वेस्पराचो उगडास दिवंक जाय. तुका सर्वेस्पराची सेवा, सर्वेस्पराचें हाजीरपण, सर्वेस्पराची सोबा आनी सर्वेस्पराचे लोक हे सगळे तुवें उगडास करचो. आनी थिंगासर लोक आनी ताजी सांगात थिंगाच्या लोकांक तुका उगडास दिवचो. हेंच न्हू तें? आनी एक पावंडे तूं वयर मान चडप. आनी एक घर विकतें गेलें तें एकदम बरें. भुरग्यांचें काजार केलें तें एकदम बरें. हें सगळें उगडास करप म्हणल्यार न्हय. दावीद राजा जाल्या उपरांत हांव इतल्या बऱ्या बिल्डिंगेन हांगासर रावतां पूण सर्वेस्पराचें हाजीरपण थिंगासर ते भायर एका तंबून हें सारकें न्हू.
प्रवाद्याक आपूण तो अशें म्हणटा, सर्वेस्परा पासत मंदीर बांदुया. सर्वेस्परान म्हणलें, तुजें आज सगळें तें रोगतान भरलेलें आसा. तुका म्हजें घर बारपाक परवानगी दिना. दाऊदान म्हणलें, बरें आसा, हें तुका बरें दिसना, हांव करचो ना. केन्ना केन्ना आमी ते ऑफरींग बॉक्सा कडेन येवन थिंगासर मागीर नेटान मागीर मुखार वयता. सर्वेस्पर कितलो व्हरतो? आमचे मदें अशें कोण लोक आसा काय? तें ऑफरींग बॉक्स म्हजे मुखारल्यान गेलें. थिंगासरलें तें गेलें, बरें जालें. असो कोण आसा काय? ना. जेन्ना दिवपाचो वेळ येता पळय तेन्ना आमचे मूड पळय आमी चिड्डून दवरता काय? जें दिवंक जाय पळय तें आमी दिवंक सोदिना. जें दिवंक जाय पळय तें आमी दिनासतना तुमचीं बेसांवां तुमी तीं सांडयतात हें तुमी मातशें चिंतून पळयात. आख्खे पळय ते 12 म्हयने तुमकां काम दिलां, तुका थिंगा सर्वेस्परान बरी तुका भलायकी दिल्या, तुजेर बेसांवां दिवयलां, तुका पळय जेवण दिलां, जें सगळें दिलां पळय ताचे बोलदेक तूं आभारी जावन सर्वेस्पराक दिनवासनी दी जाल्यार हें कितलें बरें जावचें न्हू? सर्वेस्पर आमकां असली कृपा दिवं म्हणून त्या पासत आमी ताका तालयो पेटोवया. आतां आमी मेळोन मागणें करुया. त्या मोगाच्या सर्वेस्परा तुवें आमचे लागीं सुटावे करून तूं आयज उलयलाय. तुज्या उतरा वरवीं आमी कोणें उलयलां म्हूण तुका दिनवासता हांव. तुवें आमकां हो अधिकार दिला. ह्या पासत आमी आमकांच आमी खालती करचीं. तुजे आभारी जावन आमी आमचें जिवीत सारचें. तुजीं बेसांवां मेवल्या उपरांत तुजीं तीं बेसांवां आसा पळय तुजे राजवटीक आमी ते उजार करचीं. तुज्या मंदिराचें रक्षा करपाक ते उजार करचीं. तुजे लागीं आमकां भलायकी मेवल्या उपरांत तुज्या हाजीरपणान आनीक सुबेज आमी येवंक जाय. तूं कोणें आमकां तो अधिकार मेवल्या उपरांत. म्हज्या बापा, आमी आभारी जावन तुज्या हाजीरपणान आमी आनीक सुबेज दिनवासनी दिवच्याक आमी थंयसर सदां येवचीं. असली कृपा आमचेर तूं देंवय. आमी आनीक तुज्या लागीं येवन तुजी आमी सेवा करूंक, तुजी आमी महिमा करूंक, तुका आमी आराधना करूंक, तुजी आमी महिमा करची. असली कृपा तूं आमकां दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागतांव. आमी तुजे लागीं मागतांव. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.